सर आमी आतां पिसुल्या एडिसीन आसा सो तुमकां हांगासर कितलीं वर्सां जालीं? आमकां प्लांट जावन सर जाले कंप्लीट प्लांट जाल्लो आमचो 6 वर्सां जाल्लीं आसा. आनी हांगासर बेजिकली पळोवपाक जाल्यार आमकां इलॅक्ट्रिसिटीचो मेजर इशू आसा. बिकॉज इलॅक्ट्रिसिटी जर आमकां कंटिन्यू जर मेळना जाल्यार आमकां प्लांट चलोवपाक खूब डिफिकल्ट जाता. एग्जाम्पल कितें आतां आमचो व्हडलो इन्सिनरेशन प्लांट बीन आसा. समजा फ्रिक्वेंटली जर शटडावन जालें जाल्यार आमचो सगळे जो प्रोसेस आसता तो परतून स्टार्ट करपा पडटा. बिकॉज आमचो इन्सिनरेटर जो आसा तो वेस्ट जो आमकां ट्रीट करपाक लागता इट्स समथींग अबाउट 700-800 डिग्री सेल्सियसाचेर तो आमकां ट्रीट करपा पडटा. पण जेन्ना सडनली लायट वयता तेन्ना आमकां पूर्ण प्रोसेस स्टार्टींग परत पासून करपा पडटा. ताका लागून आमी डीजी वापरताच, पूण डीजी कितें आसता एक कंटिन्युअसली ताका चड आमकां कॉस्ट बॅर करपा पडटा. आनी डीजीक चड कॉस्ट बॅर केल्ल्या कारणान कितें जाता आमचो ट्रिटमेंट जी हें आसता कॉस्ट ती वाडटा. ताका लागून आमकां कितें आसा कॉस्टय इफेक्ट जाता. सो आमकां जे आमी एक प्रॉफिटेबिलिटी जे आमी काडपा सोदता तें आमकां काडपाक मेळना. आनी इंडस्ट्रीन कंटिन्यूस एक्चुली येदी व्हडली इंडस्ट्री आसा जाल्यार कंटिन्यू इलॅक्ट्रिसिटी सप्लाय तरी जावपाक जाय अशें म्हाका जाल्यार दिसता. थंय खंय तरी गव्हर्मेंटान तेचेर मातशें चड हें करपाची गरज आसा. जर समजा तुमी जर अंडरग्रावंड केबलिंग जर करपा सोदता जाल्यार खूब बरें आसा. कित्याक गोव्या सारक्यान जर समज इंडस्ट्रीज जर वाडले जाल्यार खुबश्या लोकांक एज्युकेशन घेतलेलें आसा. जशे इंजिनियर्स आसात हांगासर, जे ITIs भुरगे आसा तांकां खूब जाणांक सर्वीस मेळटली. आतां कितें आसा शिकलेले भुरगे आमकां चडशे हांगा जॉब नसल्या कारणान आमी भायर वयता. पूण ऑल द वे आमकां कितें आसा हांगासर गोव्यान आसून आमकां भायर वयपा पडटा. सो गोंयकारांक सदांच खबर आसा की आमकां भायर एडजस्ट करपाक खूब डिफिकल्ट जाता. भायले लोक एडजस्ट जाता हांगासर. मागीर आमी म्हणटा आमकां फूल गोंयकारांक येना म्हणटा आमी, कितें म्हणटा की आमकां एम्प्लॉयमेंट दिना. सो तो एक इशू आसा. सो इंडस्ट्रीन जर इलॅक्ट्रिसिटी अशें न्हय की खुबश्या गोश्टीन फुडें वचपाची खूब गरज आसा. सो जेणे करून आमकां खुबश्या भुरग्यांक जॉब मेळटले आनी बरें स्मुथली जातलें. ताका लागून मेन आसा इलॅक्ट्रिसिटीचो इशू. जशे आसा रोड्स आसात आमी म्हणटा पळय, रोड्स आसात इंडस्ट्रीन रोडय बरे आसपाक जाय. समजा आमचे कितें आसा कंटिन्युअसली हेवी व्हेहिकल्स येता आनी चडशे लोकलायट्स किंवा आमचे एम्प्लॉयज आसा टू व्हिलरीज घेवन येता. म्हणजे ते कितें जाता मे बी एक्सिडेंटलय प्रॉब्लेम जाता अशें म्हाका दिसता. ओके. म्हाका सांगा की तुमी हांगासर इंडस्ट्रीन कडल्यान वेस्ट घेता आनी ट्रीट करता बरोबर. सो तुमी तो ते म्हणटा तेंची कंप्लेन आसा की तुमी मातसो प्रायस मातसो हाय दवरला. तो मातसो तुमकां कित्याक दवरला आनी कितें कमी करूं शकता तुमी ते बद्दल? हय सर, कशें आसा सांगात, लोकांचे एक सिनारियो आसा की वेस्ट मॅनेजमेंट म्हणटा ते. वेस्ट मॅनेजमेंटानय सर डिफरंट कॅटेगरीज जाल्यो वयता. तुमी पळयशात जाल्यार आतां म्युनिसिपालिटी वेस्ट आसता. तो म्युनिसिपालिटी वेस्ट कितें जाता तो हितूर हजार्डस ना कितें, तो एक नॉर्मल वेस्ट आसा. तो समजा तुमी खंय तरी पयलीं आमी कितें करताले, जे पयलींचे लोक आसले त्या टायमार कितें हे वेस्ट मॅनेजमेंट हे ते कितेंच नासलें. पण ज्या टायमार वेस्ट मॅनेजमेंट हो कन्सेप्ट आयलो त्याच्या उपरांत कळ्ळें की वेस्ट ह्यो डिफरंट कॅटेगरीचो आसता म्हणून. कळ्ळें न्ही. इतले दीस कितें आसतालें, इंडस्ट्री वेस्ट जनरेट जातालो खंय तरी व्हाळान उडयताले लोक, नाजाल्यार आनी खंय तरी मदीं डंप करताले. स्पेशली रातचे खंय तरी अशे ट्रकांनी भरून. हे म्हाजें एक इन्सिडंट हांवें पळयल्लो आसा आमच्या हेतूर की असो एक की वेस्ट हाडून तेंच्यानी खंय तरी मदीं डंप करून गेल्ले. इट इज इन 2006 and 2007 गोश्ट करता, जे आमच्या गांवांनी व्हाळांनी उडयल्लो. की हे लोक पयलीं खबर नासले. आतां आमी कितें केलें की एज पर द गायडलायन्स निरी म्हणून आसा किंवा डिफरंट गव्हर्मेंट बॉडीज आसा तेंच्यांनी गायडलायन्स रेडी केल्ले आसा. त्या प्रमाणे आमी ताका प्रॉपर वेन सायंटिफिकली ट्रीट केलें वयता. एज पर दी गव्हर्मेंट जे कम्युनिटीज मार्केट आसता हे आसा तेच्या डिपेंडान सर आमी ते वेस्ट रेट हे करता, रेट चार्ट करता. पण खुबश्या इंडस्ट्रीजांक कितें आसता, खुबश्या इंडस्ट्रीज अशें म्हणना की लोकांक कशें आसता की पयलींचे आसा थंय डंप करपाचें आसता. ताका लागून लोक कितें करता, डायवर्ट जावपाक व्हेरी डिफिकल्ट जाता. सो आमी डिफरंट पाथवेक डिफरंट रेट्स दिल्ले आसा. सो आमी खंयच हायर रेट चार्ज करीच ना. कळ्ळें. आमी खुबश्या इंडस्ट्रीज सांगले किंवा खुबश्या आमी जे अशें सांगता की तुमचो रेट हाय आसा जाल्यार तांकां आमी खंय तरी सांगलेलें आसा वी आर नॉट चार्जींग हायर रेट, वी आर चार्जींग एज पर द पाथवे, एज पर द युअर वेस्ट कॅटेगरी. सो वेस्ट कॅटेगरीचेर डिपेंड आमचो चार्जीस आसता सर. आतां समजा तुमचो वेस्टच जर हाय हजार्डस आसा, एसिडीक आसा, सो हाव वी कॅन चार्ज लेस
तशें जावपाक शकना बिकॉज ताका आमी ट्रीट करपा पडटा, ताका आमी डिफरंट बायंडर्स घातले वयता, डिफरंट इनग्रिडियंट्स घातले वयता, ताका न्यूट्रलायज करपा पडटा. त्या टायमार आमी ताका डिस्पोज करपाक शकता. येदो व्हडलो प्लांट जो आमी घातलेलो आसा, इट इज अन गोव्या खातीर एक खूब बरी गजाल आसा. जे वेस्ट हजार्डस वेस्ट पयलीं हांगा थंय वयताले आनी त्याच्या पासून आमकां खुबश्या लोकांक त्रास जाताले हें कळनासलें. खुबश्या लोकांक कॅन्सर्स जाता, हें जाता बिकॉज ऑफ दीस ओन्ली. हे आमी खंय तरी व्हरून डंप करताले, त्याचो आउटपूट वयतालो लोकांक. पूण आतां आमची इंडस्ट्री जाल्ल्या कारणान वी आर सायंटिफिकली ट्रिटींग. सो खंयच ग्रावंड वॉटराक आमकां खंयच इफेक्ट जायना, ना खंयच्याच असो हें जायना बिकॉज फ्ल्यूम जायना, बिकॉज आमी ताका प्रॉपर हें करून कवरींग केलें वयता. स्मोक सुद्दां आसता, ताका डिफरंट प्रकारचे आमी ताका कॅमिकल्स घालून ताका नॉर्मल ट्रीट करून आमी ताका सायंटिफिकली डिस्पोज ऑफ करता. म्हाका सांगा, तुम्ही ह्या बद्दल अवेरनेस रेज केला. तुम्ही म्हटलं की वेगवेगळ्या कचऱ्याक वेगवेगळो ट्रिटमेंट करचो पडटा. सो तेज्या कारणान तो कॉस्ट मागीर वाडटा किंवा कमी जाता, कमी आसता. सो त्या बद्दल तुम्ही इंडस्ट्रींक अवेअर केला. हय, त्या बद्दल इंडस्ट्रींक अवेअर केल्लें आसा. म्हणजे कशें आसा, डिफरंट इंडस्ट्रीज नोज देर वेस्ट कॅटेगरी. सो डिफरंट इंडस्ट्रीज तेंचे जे ESH हेड आसता, तांकां खबर आसता की खंयचो वेस्ट कशा प्रमाणे ट्रीट केलो वयता. आनी आमची मार्केटींग टिमय आसता की आमी कितें करता, सर पयलीं सॅम्पल्स घेवन येता. ते सॅम्पल्स हाडून आमी तांकां सांगता की ह्यो वेस्ट इतलो कॉस्ट जातलो म्हणून. पण सर्टन इंडस्ट्रीज आसा ते आमकां वेस्टच दिवपाक रेडी जायनात. तेंच्यांनी जर वेस्ट आमकां दिलो फॉर 1 kg एंड दॅट वी आर चार्जींग सम नॉमिनल प्रायस. पण सो ते सम इंडस्ट्रीज आसा दे आर नॉट पेईंग फॉर दॅट ऑल्सो. पूण अशें जावपाक जायना. कितें आसता, सर्ट इंडस्ट्रीज म्हणटा तुमी फुकट करपाक जाय. फुकट कशें पॉसिबल जातलें? सर्टन अमावंट दिवपाक जाय. हांव म्हणटा पयलीं आमी 10,000 चार्ज करताले. फॉर सम इंडस्ट्रीज वी आर चार्जींग नाव 5,000 बिकॉज सर वी आर ऑल्सो हॅव मॅनी इक्विपमेंट्स वीच इज मोर दॅन 2 CR 4 CR. सो त्याची आमकां रिकवरी करून पळोवपाक जाय न्ही. सो अशें ना की आमी फ्री केलें जाल्यार तेची रिकवरी खंयच्यान येतली. वी हॅव टू फायनली आमकां पेनलायज जातलें. फायनली खंय तरी इंडस्ट्रीक आमकां रेवेन्यू जनरेट जावपा ना. सो वी आर चार्जींग सम नॉमिनल प्रायस फॉर दॅट सॅम्पल एनालिसीस एंड दॅट सॅम्पल एनालिसीस वी आर चार्जींग दी डिफरंट रेट्स. खंयच्या कॅटेगरीन पडटालो तो वेस्ट ते आमी फायनल केले वयता. सर, तुम्हाला प्रश्न विचारायचा की आता इकडचे पॉवर सध्या कन्झम्पशन किती आहे तुमच्या इंडस्ट्रीत स्पेशल? आमच्या इंडस्ट्रीची म्हटलं तर सध्या आम्ही 400 म्हणजे 1500 KVA आमचा डिमांड आहे. पण सध्या आम्ही 400 KVA 450 KVAवर चालवतो. कारण सध्या आमचं कमिशनिंग वगैरे सगळं कंप्लीट झालेलं आहे. पण आम्हाला अडचणी यायला लागल्यात की हे जी पॉवर फ्लक्च्युएशन होतं, इंटरप्ट पॉवर, त्याची आम्हाला जास्त अडचणी यायला लागली की सडनली 33 KV लाईन असून सडनली कट होते, सडनली पॉवर इंटरप्ट होते. त्याच्यामुळं काय व्हायला लागलं, माझे जे इक्विपमेंट्स वगैरे लावलेले आहेत, आता कसं आहे आम्ही इथं थर्मल कंबंक्शन करतो ॲक्च्युली. तर त्याच्यासाठी आम्हाला जवळपास प्रायमरी ट्रीटमेंटमध्ये आम्हाला 800 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करावं लागतं आणि सेकंडरी ट्रीटमेंटमध्ये आम्हाला 1050 और 1100 टेम्परेचर आम्हाला मेंटेन करावं लागतं. तर ते टेम्परेचर आम्ही जे मेंटेन केलेलं असतं, सडनली एक पॉईंटला येऊन व्होल्टेज फ्लक्च्युएट होतं. म्हणजे कसं येते, पॉवर कट होते, अचानक येते. त्या फक्त फ्लक्च्युएशनमुळं आमचं जवळपास 350 लिटर फ्यूल आमचं वाया जातं. त्याच्या पॅरलली जे गॅस रिलीज झालेले असतात ह्याच्यात काय होतं, त्याला एक सिस्टीम आहे. जर अशी पॉवर कट झाली तर आमचा एक वेंच्युरी वॉल असतो वरती, जो वेंच्युरीशी कनेक्टेड असतो. ते सगळे फ्लू गॅसेस असे बाहेर हवेत नाही जात, ते त्या व्हेंच्युरीमध्ये कनेक्ट येतात. मग ते परत न्यूट्रल करावे लागतात ना आम्हाला. ते परत आम्हाला तिथं केमिकल यूज करावं लागतं, परत ते न्यूट्रल करून परत ट्रीट करावं लागतं. असं उलटं खेळ आहे तो सगळा त्याच्यात. आणि जर तुम्ही दुसरं म्हटलात तर ह्याच्यात रिफॅक्टरीज वापरलेल्या असतात. हे रिफॅक्टरीजला हे असे थर्मल वेव्ज चालत नाही. म्हणजे कसं आहे, आम्ही टेम्परेचर मेंटेन केलेलं आहे आणि सडनली पॉवर कट झाली, टेम्परेचर डाऊन होतं. ह्याला थर्मल शॉक्स म्हणतो आम्ही ॲक्च्युली. तर हे शॉक्स चालत नाही, मग ते रिफॅक्टरी डॅमेज होईल, त्याची भीती जास्त असते आम्हाला ह्याच्यात. इकडे स्ट्रीट लाईटचा वगैरे काय इश्यू आहे का? स्ट्रीट लाईटचा म्हटलं तर आता जे आम्ही कसं आहे, माझी 3 शिफ्टमध्ये काम चालू असतं. नाईट शिफ्टला माझा जो स्टाफ येतो तिथं
स्ट्रीट लाईटचा त्रास होतो आहे त्यांना. आणि कसं आहे, अंधारात इथं मी बघितलं की बरेच गुरे वगैरे रोडवर बसलेले असतात, ते लक्षात येत नाही. एकाचा तर माझा ऑलरेडी ॲक्सिडेंट झालेला आहे तिथं आपल्या कोपऱ्याला, म्हणजे चौक आहे इथं पिसोली MIDCच्या इथं, तिथं ऑलरेडी एकाचा एक ॲक्सिडेंट झालेला आहे. तो इंजुरी झाला होता, त्याच्यामुळं माझ्या बाकीच्या मॅनपॉवरवर पण लोड आलेला होता. आणि रस्ते जरा इथं खरंच खराब आहेत, जराशी परिस्थिती ती जरा केली व्यवस्थित तर बरं होईल ह्याच्यात. आणि जर दुसरं म्हटलं तर की संध्याकाळी एखादी राऊंड मारणारं जर पेट्रोलिंगसाठी जर असेल तर जरा उत्तम होईल. कारण संध्याकाळी जरा आम्ही स्वतः, आता मी रात्री 8-9 नंतर जातो, अक्षरशः भीती वाटते ह्या रस्त्यावरून जायला. तुम्ही कधीही हा रस्ता समोरून असं मेन रोडला जायचा प्रयत्न करा, तुम्ही नाही जाऊ शकत. त्यामुळे एखादी पेट्रोलिंगची व्हेकल असेल तर त्यातल्या त्यात की बाबा होय इथं पेट्रोलिंग होते, त्यामुळे आपण बिंदास्त फिरू शकतो. पिस्तुल्ले आनी होंडा खंय तरी इंडस्ट्रीज वाडपाक जाय सर, कित्याक आमचे नियर बाय जितले बी गांवां आसा कितल्याशा भुरग्यांक एक जॉबाची संदी मेळटली, की ताका लागून गव्हर्मेंटान कितें तरी हेचेर हें करून, की आतां आमी खुबश्यो पळया इंडस्ट्रीज वेर्णा जाता, पूण आमच्या हांगासल्या भुरग्यांक वेर्णा वचपाक खूब डिफिकल्ट जाता, बिकॉज टू व्हिलर घेवन वयपा पडटा. आनी एक सर्टन एज जाली न्ही की तुमी टू व्हिलर घेवन चलोवन तुमकां बॅकाक प्रॉब्लेम जाताच. अशें कितल्याशा भुरग्यांक जॉब जर हांगा लागीं मेळ्ळो जाल्यार ते आनंदान जॉब करतले, आनी हेतूर आमचें एम्प्लॉयमेंट जे आतां अनएम्प्लॉयमेंट जे वाडलेलें आसा तितूरूय कमी जातलें. आनी नियर बाय जॉब मेळ्ळ्या कारणान कितें आसता, एक सॅलरी सुद्दां कमी आसल्यार भुरगे करपाक रेडी जाता, कित्याक ऑल द वे ट्रान्सपोर्टाकय आमकां कॉस्ट खूब पडटा. आनी जशें जशें आमी आतां एज जाता आमच्या भुरग्यांचे, तशें आमच्या पेरंट्सांची एज जाता. सो ऑल द वे तांकां हांगा दवरून गांवांत दवरून आमकां भायर रावपाक पडटा. तें एक आमच्या खातीर चुकतालें जर समजा हांगा इंडस्ट्रीज जालो जाल्यार. ताका लागून म्हाजी एक रिक्वेस्ट की गव्हर्मेंटान हेचेर विचार करून खंय तरी नियर बाय इंडस्ट्रीज आसा, इंडस्ट्री एरिया आसा, येदो व्हडले जागे आसा आमच्या कडेन, जाल्यार खंय तरी इंडस्ट्रींक येवपाक सपोर्ट करपाक जाय. लोकांनी मेन सपोर्ट करपाक जाय आनी गव्हर्मेंटानूय हाडपाचें ट्राय करपाक जाय. कशें आसता, आमी चडशे जाण गांवांत म्हणटा ना ही इंडस्ट्री येवपाक जायना अशें जाता, तर तशें कितें ना. एक्चुली बऱ्यो इंडस्ट्रीज आसा त्यो हाडपाक हांगा ट्राय करपाक जाय. वेर्णा कितल्योश्यो तरी इंडस्ट्रीज येता ज्यो नॉन पॉल्युटींग आसा, त्यो हांगा खंय तरी ट्राय करपाक जाय. बिकॉज आतां मायनींग ऑलमोस्ट बंद जाल्ल्या कारणान कितल्याशे तरी अनएम्प्लॉयमेंट वाडलेली आसा, कितल्याशे तरी आमच्या एज्युकेटेड भुरग्यांक जॉब मेळना, जे इंजिनियर्स आसात हे आसा ते आजून घराच आसता. आमी खंय तरी तडफड करून खंय तरी एक जॉबाक येता, पूण जर समजा आमकां जॉब बरें मेळ्ळें, जर नियर बाय इंडस्ट्रीन एटलिस्ट एक 500-600 एम्प्लॉयज जर घेणारी इंडस्ट्री जर आयली जाल्यार खुबशे गांवांतल्या लोकांक एम्प्लॉयमेंट मेळटली.